नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सांताक्रूजची आदली आमदार मंत्री आदली उपसभापती विक्टोरिया फर्नांडीस संवसाराक अंतरली। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत घाल्ले कडेन निमाणो श्वास, सोमारा निमाण्या संवसार। दक्षिणी चंद्राचेर देवपाचे भारताचे स्वप्न अर्धवट। विक्रम लँडराचो चंद्राचेर देंवतना इस्रो कडेन संपर्क तुटलो। प्रधानमंत्री म्हणटा कांय नज जिद्द सोडनाकात। इस्रो म्हणटा लँडरा कडेन परत संपर्काचे चल्ले यत्न। बोरये पोन्ने ब्रिजा कडेन रायचो तरणाटो फ्रांसीस कार्वालोचो खून। पोटार फाटीर सुऱ्याच्यो जखमो। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावेल्यान स्पष्ट, फ्रांसीसाचे इश्टा सयत 5 जाणांची चौकशी। म्हापशा प्रमाण मडगांव शारांतूय कितल्योश्योच बिल्डिंगो आयल्या लागीं सापूच गलगला। पालिकेन वापरले हात, जबाबदारी धुकल्ली जिल्लो अधिकाऱ्याची। आणि सावळवाड्यार 35 कोटींचो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातो उबो। सप्टेंबर सोंपता म्हणल्यार उक्तावण। नॅशनल गेम्साच्यो कबड्डी, वेटलिफ्टिंग गेमी सावळवाड्यार। मामी गेली। सांताक्रूजची आदली आमदार मंत्री आदली उपसभापती विक्टोरिया फर्नांडीस संवसाराक अंतरली। 1994 ते 2012 ह्या काळात मामी काँग्रेस आणि प्रादेशीक पक्षांच्या उमेदवारीचेर आमदार जाल्ली। फाटले कितलेशेच दीस तिची भलायकी बरी नाशिल्ली। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत घाल्ले कडेन निमाणे 85व्या वर्साचेर मामीन निमाणो श्वास घेतलो। तिचे निमाणे संस्कार सोमारा दवरल्यात। विधानसभेतली म्हजी पयलींची सहकारी त्या वेळाचेर म्हज्या लक्षांत आयलें की सदांच विधानसभेत गरिबाचे प्रश्न मोठ्या नेटान मांडपी अशी ही बायल मनीस, जिचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयचे खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा। जे ओपिनियन पोला वेळार ओपिनियन पोला खातीर उबी राविल्ली बायल मनीस ही। कोंकणी भाशेच्या वेळार कोंकणी भाशेचो विशय घेवन एजिटेशनाक उडी मारिल्ली। थोडक्यांत तिगे डिस्क्रिप्शन करतलो जाल्यार अ बॉर्न फायटर फॉर द डावन ट्रोडन इन द सोसायटी अशा शब्दांत तिचें डिस्क्रिप्शन करपाक शकता। आणि ती गेल्ल्यान म्हाका दिसता गोंय राज्याचें नुकसान जालां, बारीक समाजाचें खूब नुकसान जालां। तिच्या दुख्खद मरणान गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खूब दूख जाल्लें आसा आनी आमी तिच्या ह्या मनाचेर आर्गां ओंपतात। निस्वार्थीपणांनी तिणें गरीब घटके खातीर, गरीब जे घटकेचे लोक आसात तेंचे खातीर, जेंचे कडेन शक्ती ना त्या लोकां खातीर तिणें सदांच मुखार येवन तेंचे खातीर झगडलेले आसा आनी त्यो यादी लोकांच्या मनान उरतल्यो। गोंयच्या खातीर ती झगडलेली आसा। ओपिनियन पोल तिने कंटिन्युअसली सस्टेन केला, तो 1-2 दिसांचो नाशिल्लो। तिका गरिबां बद्दल इतली तळमळ आसली की ती सोदताली गरिबांक वयर काडचें, गरिबां खातीर कितें करचें अशें तिका सदींच दिसतालें। आनी म्हणून सगळ्या लोकांनी तिका इतले फावट निवडून दिली। आनी म्हाका दिसता ती वचोन आज आमच्या गोंयच्या लोकांचें खूब नुकसान जालां। मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करी है। मम्मी हमारे लिए पानी का और लाइट का हमारे लिए बहुत काम करी है। मम्मी हमारे को बहुत अच्छा करी ले। मम्मी हमारे मस्जिद का भी अच्छा करी। हमारे मस्जिद का पेपर की पर मम्मी बना को दी, घर का मस्जिद का सब बीच कर को दी हमारी मम्मी। मम्मी हमारा बहुत अच्छा किया। मम्मी हमारा साथ दियो, हमारे गरीबां के लिए बहुत साथ दी हमारी मम्मी। मम्मी म्हणजे गांवची आवय कशी बरें काम केलां आनी 20 वर्सां तिच्या वटेन काम केलां। मम्मी मेल्या पळय आमकां खूब दूख लागल्या, कित्याक म्हणजे मम्मी कसले कामाक आमकां येताली इंदिरानगरा खातीर। बुलडोजराचे सकयल न्हिदून आमकां वाचयली ताणें। घराक जावं लायटीचे जावं नळाचे जावं आमचे येदी व्हडली मशीद आहा, मशिदाचे पेपर करून दिल्या ताणें। आनी मम्मी मेल्या पळय आमचे एक हात मोडले कशें जालें, आमकां खूब दूख दिसता। अमीर गरीब ऐसा नहीं सोचते, नहीं देखती थी सबके। बाबा भी नहीं देखते, बाबा भी नहीं देखते, वो भी आते हैं बुलाते। हमारा कोई भी काम हो हमारा साथ देती थी। Victoria was indeed a great leader of the people and I learnt a lot from her. It's really sad that she has gone. बोरये पोन्ने ब्रिजा कडेन जालो तो खून। रायच्या फ्रांसीस कार्वालो म्हणटा त्या 32 वर्सांच्या तरणाट्याचो खून जाला म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा वेल्यान कळटा। फ्रांसिसाच्या पोटार आनी फाटीर सुऱ्याच्यो जखमो दिसतात।
शुक्रारा बॉडी मेळत सावन पुलिसांनी आतां मेरेन 5 जाणांक ताब्यांत घेवन चौकशी सुरू केल्या. हातूंत फ्रांसिसाचे इश्टूय आसात म्हूण सुत्रां सांगतात. दक्षिणी चंद्राचेर देंवपाचें भारताचें सपन अर्धवट उरलें. चंद्रयानाच्या विक्रम लँडराचो तो चंद्रा सावन 2.1 किलोमिटराचेर आसतना इस्रोच्या केंद्रा कडेन संपर्क तुटलो. चंद्र मोहिमेंतल्या सगळ्या शास्त्रज्ञांचो देशाक अभिमान. सगळ्या संवसाराची चंद्रयानाचेर नजर आशिल्ली. प्रधानमंत्री म्हणटा कांय नज जिद्द सोडनाकात, मोहीम चालूच उरतली. पुराय देश आनी आपूण तुमचे बरोबर आसतलो अशें म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन विज्ञानिकांक शाबासकी दिली. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Consequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. आप अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है. और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित कर देता है, जहां सपनों को वैज्ञानिक मन सिद्धि में अंकुरित कर देता है. और इसलिए ऐसी सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, सिद्धि के लिए समर्पित साथियों की टोली को अनेक अनेक बधाई भी देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की, भारत माता की. गोंयभर रस्त्यांची दशा. मडगांवां कोलमरोड रस्ते पळयल्यार गाडी चलोवप म्हणजे जिवा कडेन खेळ. शेनवारा थंय एका फोंडकुलांत रिक्षा गेली. रिक्षावाल्याक बरोच माल लागलो. ते भायर कोलमरोडची उदकाची पायपलायनूय फुटली. कावन्सिलर PWDच्या नांवान शबय घालतात. आम्ही आता एवढे स्कूटर येताले भाडीगन तेंचे कस्टमर माझ्या गाडी चेडूं आयले आणि ते कॉलेजी सोडपाक लागले. चेडूं लागून आमी आतां एवढे 2 स्कूटर आहेत म्हणून सायडीन घेतली गाडी. सायडीन घेतल्या म्हणल्यार अकस्मात डब करून भितर गेली गाडी. भितर गेल्या म्हाका लागले पण सर तेकाय लागले. तेकाय तकले मार लागला. हय तेकाय तकले आतां सणसण मारपाक लागले. म्हागेले तुका दुखता. हांवें ताका कोणी बायलेन हाडून म्हाका पिटू लायलो. डीपीट घातला आणि रिक्षा बंगाला कार पिसाला डॅमेज जाला. गाडी चलोवपाक मेळटा काय खबर ना म्हाका. ते पळोवचें पडटलें. मिसासान येता मरे मुखार हिंगा 2 जाण एक पयलीं पळय मोटरसायकल तेन्ना काळे हांगा गेले. ती गेली दुसरी रोखडी पडली. मागीर ती हांदेर कातून हाडून घायले हिंगा. आनी गेले ते फाटी आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा नायक म्हणटा एरिया कॉन्ट्रॅक्टर तो हातावर गेले गेलो. हांवें ताका जालें बाबा तेजे रोलर ओड न्हय. मागीर ओडटा म्हणून सांगता वयर रोलर ना थंय गेलो. एटलिस्ट हे रेनी सिजनात तरी येतले तरी करे न्हू. फातर घालून तेका तरी मातशें चिडून दवराय. फातर गेले तर वयताय. 2 इन्सिडेंट्स आजचे सकाळ फुडें इन्सिडेंट 2-3 इन्सिडेंट जाल्या. हांव रिक्वेस्ट करता PWD मिनिस्टरा आनी CMा जाता तितले बेगीन हे मेंटेनन्स चालू दवरा. जेन्ना पर्यंत पावस काबार जायना तेन्ना पर्यंत मेंटेनन्स दवरा. नाजाल्यार हांगा जिवाची हानी जातली. मागीर लोक आनी कितें चिंततले कांय कळपाना. आनी हेवी व्हेकल जाता तितले तांकां बंद करा. हेवी व्हेकल येवन सगळे जायते प्रॉब्लेम जाता आनी तेंच्यांनी परत रोड डॅमेज करता. आमी ब्लेम करता गव्हर्मेंटाक. प्लस गव्हर्मेंटान सुद्दां हेंचेर लक्ष दिवपा जाय. मेंटेनन्स दवरपा जाय. मेंटेनन्स दवरना जाल्यार कांय जावपाना. ते व्हडली घटना जावचे पयलीं लक्षांत घेवन मातशें जाता तितले बेगीन लक्ष घालपाचें. घेवया कमर्शियल ब्रेक. म्हापशा प्रमाण मडगांवां कितल्योश्योच बिल्डिंगो लागीं आयल्यात. केन्नाय पडपाक शकतात अशे परिस्थितींत काम्र, खारेबांदार, फ्लायओव्हरा सकयली बिल्डींग, पालिकेच्या फाटल्यो कांय बिल्डिंगो जाल्यार सापूच लागीं आयल्यात. हालींच उटंगरांत हातूंतल्यो कांय बिल्डिंगो निखळूंक सुरू. पालिकेन धुकल्ल्या जिल्लोधिकाऱ्याचेर कितें करपाचें तें खंय ताणें.
तें हेरिटेज हावस हेजेर जायते हे जाल्लें आसा व्हडलें. ही म्युन्सिपालिटी आशिल्ली, मागीर एक टायम आमगेलें इस्कॉल आशिल्लें आनी जायते जाण येवन हेजें इन्स्पेक्शन करून गेले. आनी आमगेलो फातोर्डो तो MLA बाब विजय सरदेसायान एक्स आमगे मिनिस्टर आसतना हेजेर एक बरें हें घेतिल्लो, स्टेप घेतिल्लो की हो रिपेर करून हें करपा म्हणून बरें कितें करया म्हणून हांगा हेरिटेज. पूण तेन्ना गोवोरमेंटान कांय तें हेंच करूं ना. आनी आतां हें इतलें मोडपा पावलां, इतली डेंजर सिट्युएशन आहा की जरी कोणीक पास जालो जाल्यार तेजेर हे पडोवन तो मरपाक शकता. दुसरे हे पळय हिंगा लोक गाडी पार्किंग करताय आनी हे पळय आतां ऑलरेडी हे पळय हें जालां, फाटल्यान कोसळून पडलां. हे आतां हांव म्हणटा कितें कोणालो एक लायफ हिंग साल्वार जावपाक जाय म्हणून आमी सोदताय की सरकाराक सांगपाक सोदता की हेजेर कितें तरी एक सिरियस स्टेप्स घेवचो म्हणून. मडगांव कितल्योश्योच पोर्तुगीज तेंपावेल्यो बिल्डिंगो कोसळपाच्या धडेर आसात. दुसरी सुवात नाशिल्ल्यान जिवाचेर आयले तरी लोकूय हालूंक सोदिनात. हालींच मडगांव पालिके फाटली हे बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो. एक दोतोर बरी साल्वार. 1:30 सुमार हांव क्लिनीक बंद करून हांव सकयल देंवलें जाल्यार कांय म्हाका कळ्ळें ना. हांगा पावपाक इतल्यान आवाज सो आयलो आनी हांव मागीर इतल्यान म्हज्या कान एकट्यान कीच मारली डॉक्टर म्हणून. सो हांव मातशें कुशीक सरता म्हणसर वयल्यान हें सगळें सकयल पडलें आनी पडलें ती एक म्हजे फाटीर पडली हें आनी हांव उसळून त्या लॅडरांचेर पडलें, ताजे स्टेप्सांचेर. तें बरो मार लागला म्हाका, आख्या दोपरांक बी मार लागला. इट इज ओनली गॉड हू सेव्ड मी फ्रॉम दीस कॅलॅमिटी. And I request authority to take action and remove this remaining portion of the roof which is there, because it is causing danger to my patients as well as there are other customers going to the studio also. Okay, plus there is bakery and this is a yata vata to road jata खूप जाणांक, so it is causing danger to the public. Okay, so urgent this has to be taken under urgent. शारांतल्या ह्या सगळ्या धोकादायक बिल्डिंगांचेर खंय पालिकेन अपकीर्त जावचे आदी ताकतिकेन पावल उखलूंक जाय. आमी फाटीं बी आयकताले की कितलीशी लिस्ट केल्ले आहा म्हणून ऑफ बिल्डिंग्स वा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वीच आर इन बॅड कंडिशन्स एंड वीच आर पोजिंग डेंजर टू पब्लीक लायफ. असले एक लिस्ट काडिल्ले आनी फाटीं देखून एनावंस जालें कितें तें काडटले मोडटले कितें तरी म्हणून. पूण ताजे उपरांत कांयच खबर ना कितें जालें आतां. सो असली जेन्ना रिस्क आसता पब्लीक लायफाक तें सिरियसली घेवन म्युन्सिपालिटीन सिरियसली घेवन ताजेर कितें आहा तें सोल्युशन काडपाक जाय. सो हांव मागता आयडेंटिफाय करचें म्हणून भाशेन आसा ती स्ट्रक्चर. कित्याक अंटील एंड अनलेस कोण सिरियसली इंजर्ड जावन मोर पर्यंत रावप हें सारकें न्ही. कार्यवाहक नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेन खंय हे आदींच जिल्लोधिकाऱ्याक ह्या बिल्डिंगांची म्हायती लेखी कळयल्या. फुडें कितें करपाचें तें ताणें. हे ओल्ड स्ट्रक्चर आहाय पळय सिटी तांकां आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता जायत्यो पयलीं ऑलरेडी नोटीस धाडून तांकां इन्फॉर्म केल्लें. पूण आतां कितें जालें लास्ट वीक वी हॅव ऑलरेडी सेंड वन लेटर टू द कलेक्टर ऑल्सो इन्फॉर्मिंग द स्टेटस ऑफ दीस बिल्डींग. सो आमकां ऑलरेडी वी हॅव रिटर्न टू कलेक्टर एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन बिकॉज इट इज डेंजरस. इट मायट कोलॅप्स एनी टायम. इट विल बी थिंग फॉर पब्लीक लायफ, ह्युमन लायफ. So let's see what collector gives a reply what to do. And accordingly we will act. ओकुपन्सी आशिल्ल्यो गलगलाक आयिल्ल्यो बिल्डिंगो खंयचेय खिणाक अपकिर्ताक आमंत्रण. प्रकरण पालिकेन जिल्लोधिकाऱ्याचेर धुकल्ला. दुसरी सुवात नाशिल्ल्यान ऑक्युपंटांची अपकिर्त येय मेरेन दीस धुकलपाची तयारी. निमणे कागदाचेर कोणूच अपकिर्ताक जबाबदार ना अशी परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. अंडरग्राउंड केबलिंग आज जाता फाल्यां जाता. कांयच जायना जाल्यार म्हापशा बाजारांत तरी अंडरग्राउंड केबलिंग करात म्हणून म्हापशेकारांचो उलो. म्युन्सिपल मार्केटांतल्यो लायटीच्यो केबल खंय 50 वर्सां पोरन्यो. कितलेशेच फावटी वायरीचे शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागून पसरे आनी पसरकारांक मार बसला. वीज मंत्री निलेश काब्रालान लक्ष घालचें म्हणून म्हापशेकार मागतात. फ्लक्च्युएट खूब जाता. म्हापशाच्या लायटीच्या डिपार्टमेंटा कडेन विनंती आसा की जाता तितले बेगीन मार्केटा पुरती तरी एक खंय तरी कंटिन्युअस लायट आसूंक जाय, कारण नाल्यार वेव्हार करपाक जावचो ना बाजारात. आनी फुडें वचून हांव बाब निलेश काब्राल जे आमचे माननीय पावर मिनिस्टर आसा तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की मार्केटान पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंग करचें. अख्ख्या म्हापशाचें अंडरग्राउंड केबलिंग करतले जाल्यार आनीक 1.5-2 वर्सां वयतलीं. मार्केटांतलें जर अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक घेतलें जाल्यार एक खंय तरी 3-4 म्हयन्या भितर दिसून येतलें. हांव रिक्वेस्ट करता ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान की आमच्या मर्चंट असोसिएशनाच्या रिक्वेस्टाच्या मुळे तरी एक जाता तितले बेगीन मार्केटांतले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स आसा ते अंडरग्राउंड करून दिवचे आमकां. तितून आमकां शॉपकिपरांक खूब रिलीफ मेळटा.
सो ते फाटली हिस्ट्री इतिहास लक्षात दवरून आमकां मार्केटांतली जी वायरीची खूब पोरणी असल्या कारणान 50-60 वर्सांची वायरींग आसा थंयसर आनी ती सगळी सामकी सुकोवन करपालेल्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली वचूंक जाय आनी नवीन वायरींग स्ट्रक्चर जावंक जाय वायरींग प्लॅन आसूंक जाय आनी जेन्ना बाजारांतल्यान लायटीच्या डिपार्टमेंटाक कांय न्ही म्हणल्यार म्हयन्याक 10 ते 15 लाख रुपयाचो रेवेन्यू आसा तितून मार्केटाक जाता इतले बेगीन प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी दिवन अंडरग्राउंड केबलिंग करपाची गरज आसा. पावर लायन जे सगळे आसा हांगा सिटी एरियांत दे वर ऑल सपोज टू पुट इट अंडरग्राउंड. आता हे अंडरग्राउंड करता म्हणून त्यांचो पयलो टर्म काबार जावन आतां दुसरो टर्मूय येयलेलो आसा पण तरी पूण तुमी पळयता आजून 1% असो प्रोग्रेस हेंचो जावना टू एन्श्योर दोज वायर्स देर इज बीन डिगींग हॅपनिंग अंडरग्राउंड आनी हे वायरी सकयल घालपा खातीर. फूल म्हापशा एरियान सुद्दां तुमी पळयता सगळी कडेन वायर आजुनूय बाजारांत तशीच आसा आजुनूय सिटीन सगळी कडेन वायर तशेंच आसा एन्ड दे ऑलरेडी बीन मेनी इन्सिडंट इन द सिटी वेर ह्या वायरींग खातीर उजो लागलो लोकांची शॉपां जळून गेल्लेली आहा लोकांचे बिजनस सामके बरबाद जाल्लेले आहा. तर पूण हे सांगून हेंकां आनी हेंची आश्वासनां आयकून आतां आमी सुद्दां लोकूच थकलेले आसा आनी म्हाका खबर ना हे केन्ना करतले. हेंची फक्त आश्वासनांच आयकत रावपाचें काय हेंचे प्रत्यक्ष जिवनान कितें घडटलें काय ना हेजी म्हाका तर दिसना हें सरकार कितें घडून हाडटलें बिकॉज रायट फ्रॉम अ टायम दीस सरकार हॅज कम इन टू एक्झिस्टन्स दे हॅव ओनली गिवन पीपल एश्युरन्सीस अँड अपार्ट फ्रॉम एश्युरन्सीस पीपल हॅव गॉट नथिंग इन देयर लायफ अँड दॅट इज वाय पीपल आर सफरींग. नवो मोटार वाहन कायदो नवे तालांव गोंयांत चालीक लागच्या आदींच फोंडकुलाच्या रस्त्याच्या नांवान बोवाळ सुरू. आम आदमी पार्टी म्हणटा सरकार पावसाचे निमित्त काडून दीस दुखलता. सरकारान खंय पयलीं ट्रॅफिक सेलाची तांक वाडोवची लायसनां वेवस्थीत दिवची लोकांक मोटरेबल रस्ते दिवचे एक निमत सोदची न्ही. सगळ्याक फेसबुकार सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सॅपार सगळे कडेन बोबाळ पडला फक्त रस्त्याक उणके पडल्यात पॉटहोल्स आणि गव्हर्मेंटान जो फायन लागू केला फॉर वायोलेशन ऑफ डिफरंट रूल्स अंडर ट्रॅफिक आमकां अशें दिसता जे गव्हर्मेंटान खर कायदे केल्या तातूंतल्यान समस्या सुटावी जायना. रस्ते हाचे पयलीं खूब वर्सां पयलीं जर पळोवंक गेले जाल्यार 3 वर्सां 4 वर्सां पयलीं रस्त्यांक कांयच जायनासलें. हालींसराक रस्तो घालो आनी पयलो पावस पडलो की रस्तो व्हांवन वता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ते रस्ते पावसा खातीर व्हांवन गेल्या खूब पावस अंदू पडलो पावस वर्सात पडटा अंदू मातसो चड पडला पूण जेन्ना पयल्या वर्सा जेन्ना पावस हाचे परस कमी आसलो तेन्नाय रस्ते व्हांवूनच गेल्ले. कित्याक जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला की हो फायन आनी जे रस्त्याक उणके आसा ताचो लिंक करूं नाका संबंध दवरूं नाका म्हणून. सो हाजे वरसून म्हाका याद जाता की जेन्ना आमच्या सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ताचेर एक केस घाल्ली ह्या मवीन गुदिनाचेर पावर स्कॅमाची आणि मागीर तो रोखडोच पर्रीकाराक लागीं गेलो आनी ताचे नंतर पर्रीकारान स्टेटमेंट केलो की इट इज नॉट ए स्कॅम इट इज अटेम्प्ट टू स्कॅम. अशें तो म्हणूंक सोदता काय कितें इट इज नॉट ए स्कॅम इन द रोड्स इट इज अटेम्प्ट टू स्कॅम बाय इंजिनियर्स अँड मिनिस्टर्स इन्क्लुडींग हिम. पयलीं म्हणजे ट्रॅफिक डिसिप्लीन दवरपाक ट्रॅफिक सेल स्ट्रॉंग करचे आनी दुसरें म्हणजे जी लायसनां दितात तांकां रुल्स कांय खबर नासतना सगळ्यांक पयशे घेवन जे लायसनां दितात ती दिवपाचे बंद करचे सारके विथ जाका अंडरस्टँडिंग आसा ताकाच लायसन दिवचे. नुस्त्याचो सीझन सुरू जावन 1.5 म्हयनो जालो मात अजून दर्यांत नुस्तें ना. नुस्तेमारांच्या धंद्याक मार बसला म्हूण बोटकार आनी रापणकार दोनूय संघटना सांगतात. रापणकाराचो एकवट म्हणटा गोंयांत LED फिशींग बुल ट्रॉलिंग असल्या बेकायदेशीर गजालींक लागून ही परिस्थिती. नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरीन खंय लक्ष घालचें. पूण आयज एक फिशींग इंडस्ट्री आमची आयज जे बोटकार आहाय आयज सगळ्याचे बोटीचेर मनीस येयल्या एक बोटीचेर 50 मनीस आहा पर्सिंगाचेर. आयज खर्च इतलो जाला पात्रांव सारके त्रासान पडलेले आहाय वास्ट कित्याक आमी सगल्यो बोट्यो एंकराक दवरल्या आनी ह्यो बोट्यो एंकराक दवरून हालीं मानाय जे वर्कर येयलो आहा ते दीस रात जेयता न्हिदता बाजारान भोंवपा वयता इतलेंच तेंच्या वर्करांचें काम. आमी कांयच म्हणूंक जायना कित्याक आमच्यान भायर वचपाक जायना. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें चिंतूंक जाय की आयज बोटकार फर्स्ट टायम आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीन हे भाशेन 1.5 म्हयनो सुमार बोट्यो बंद उरल्या केन्नाच उरोंक ना. सॅलरी तेंचें जेवण तेंचें डिझल सगळें हें तो हिशोब करतलो
जाल्यार कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार आयज 10 lakhs पात्रांव एक एकलो पात्रांव आयज लॉसान आहा. पूण हे लॉस कशें भरपाचें? हें तर तुफान तर गेलें वो उणी जालें जाल्यार नॅचरली अशें दिसता की नुस्त्याक हे दर्याक हे फावटी मोडटले. गोंयांत LED फिशींग, बुल ट्रॉलिंग हे आनी असले हेर बेकायदेशीर गजालींक लागून हे फावट खंय नुस्तें कमी. नुस्तेंमारी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण मागणी. टील डेट ह्या पाटी दर्यान नुस्तें ना. हे फकत कारण की हे आयज इलिगल पळय हे डिस्ट्रक्टीव गियर यूज करता म्हणून आयज नुस्तें ह्या सिजनाक भरपूर कमी आसा. रापणकाराक जावं नाल्यार बोटकाराक जावन ह्या फाटी नुस्तें ना. आयज LED लायट फाटले 3 वर्सां आमी बोवाड मारता की हे गियर जे आसा बंद करचे. फाटल्या सिजनाक LED लायट यूज करून 1 लाख टन नुस्तें दवरलेलें आसा. एंड हे जे आसा ऑफिशियल फिगर आसा. अनऑफिशियली त्याच्यात कोण दोबरादन मारलेले आसा. ह्या फाटी सीजन जे मनसून सीजन बेन आयज वायलेट जालेले आसा. ह्या फाटी मनसून सिजनाचेर बेंडाचेर टायमारूय इलिगल फिशींग जालेलें आसा. आयज 5 किलोमीटर भितर फिशींग जाता. आयज रिवरान फिशींग जाता. आनी ह्याच कारणा खातीर आयज हे नुस्त्याचो आयज ह्या फाटी यील्ड जो आसा हे पडलेलो आसा. फिशरीज मिनिस्टर जो आसा फिलीप नेरी ह्या इश्यूचेर सिरियसली घेवचे आनी LED लायट बुल ट्रॉलिंग जे आसा हे ताबडतोब बंद करचे म्हणून आमी सरकाराक मागता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. पेडण्या सावळवाड्यार 35 कोटीचो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबो जाता. उक्तावण सप्टेंबर सोंपता म्हणल्यार जातलें म्हूण मंत्री आमदार बाबू आसगांवकार सांगता. ह्या स्टेडियमार नॅशनल गेम्साच्यो कबड्डी आनी वेट लिफ्टिंग सर्ती जावपाच्यो आसात. नॅशनल गेम्स फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयांत जावपाच्यो. सगळ्या खेळा संघटनांक आपआपल्या खेळगड्यांक खंय तयार करूंक सांगल्यात. सप्टेंबर एंड ऑफ सप्टेंबर हेजें आमी उद्घाटन करताले. ऑलरेडी चीफ मिनिस्टरान इंस्ट्रक्शन दिल्या सगळे जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करताले. ह्या इंडोर हॉल भितर कमीत कमी म्हाका दिसता 2 गेमी आमी नॅशनल लेवलाचेर एक वेट लिफ्टिंग आनी कबड्डी हांगासर जातली. तश्यो खुबश्यो गेमी हांगासर मागीर चालू उरतल्यो. पूण नॅशनल लेवलाच्यो 2 गेमी जातल्यो. तसोच ग्रावंड जातलो. आतां हेच म्हटल्यार प्रोटेक्शन वॉल सगळे कडेन कंपाऊंड वॉलूय जावपाक जाय. हे नवो पेडण्याची शान म्हणटी स्पोर्ट्सा बद्दल ती जो इंडोर हॉल जो 35 कोटीचो आनी हेजे भितर एंटरटेनमेंट कार्यक्रमूय करपाक जाय तसो मेळटलो आनी वयल्यान स्पोर्ट्सूय मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. लोकां कडेन म्हाजें आव्हान आसा सगळे ह्या नॅशनल गेमी खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी ही नॅशनल गेम एक ऑर्गनायज आमी गोवान करतात तो एक फेम जावचे की आमी खंयचेय ऑर्गनायज करूं शकतात आनी नॅशनल गेम्स करप म्हणल्यार सगळ्यांक तेजी क्रेडीट मेळप. ओके गोंयचे लोक सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे. उरलेली कामां एका म्हयन्यान कंप्लीट जाता. ह्या 1 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतले आनी ते आमी सांगलेलें इंस्ट्रक्शन दिल्ल्या पयसो दिल्लो सगळें कितें दिल्ल्या. कमीत कमी 400 कोटी 400 म्हणजे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक 400 कोटी लागलेलो खर्च जो डिपार्टमेंट काही प्रमाणात सेंट्रलांतलो आमकां मेळ्ळा आनी आमी आज तयारीत आसात आनी आमचे स्पोर्ट्समॅनूय तयार आसात. एसोसिएशनाक सगळ्यांक आमी इंस्ट्रक्शन दिल्ली आसात की तुमचे प्लेयर तुमचे गेमी तयार करा आनी नॅशनल गेमी भितर इन्वॉल्व जाय. हें जें आसा हो जो स्टेडियम आहा इंडोर जो हॉल आहा हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी केला. असो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी म्हाका दिसता अख्ख्या आमचे जे ग्राउंड आसात पळय तितली ग्राउंड आनी म्हाका दिसता खंय ना जे ल्हानशे स्टेडियम भितर आनी पेडण्या खूब कडेन आतां ग्राउंड जाल्यात. चोपडे जालो कोरगांव जालो तुयें जालो आतां हो ग्राउंड जाता कोरगांव जाल्लो आहा आमचो वारखंड जाल्लो आहा अशें खूब कडेन आहा आनी आमकां जाय स्पोर्ट्समॅनूच मुखार आयिल्लो. आजून निखाल आमकां बरो मेळना. निखाल बरो मेळपाक जाय. आमचो स्पोर्ट्समॅन पेडण्याचो ऑल इंडिया लेवलाचो इंटरनॅशनल लेवलाचेर दिसपाक जाय. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.